नमस्कार. आज सडेतोड नाईक कार्यावळीत आम्ही एक व्हेरी इंटरेस्टिंग असो टॉपिक घेतला. 25 जून 1975 वर्सा तेन्नाच्यो पंतप्रधान इंदिरा गांधी हांणी देशान आणीबाणी लायली. ती 21 म्हयने चल्ली आनी तातूंत भितर नागरी हक्कांचेर हावळ आयली. म्हणजे कितें जालें, सक्तीची नसबंदी, प्रेस सेन्सॉरशीप, घटनात्मक अधिकारांचेर हावळ आनी अधिकारांचें केंद्रीकरण. आनी हो एक काळ, 21 म्हयन्याचो काळ देशान भितर अशी काळी किट्ट अशें एक कुपां लोकशायेचेर तेन्ना उबी जाल्ली. आनी देशांतली घटना, लोकशाय भिरातेन भितर आयिल्ली. आज त्या घटनेक जवळ जवळ 50 वर्सां पुराय जातात. आनी त्याच विशीं भारतीय जनता पक्षान हो एक काळो दीस, हो काळो पिरियड म्हणून जाहीर केल्लो आसा. त्याच विशीं आमी चर्चा करपाक हांगा जमिल्ले आसात. आनी आमचे कडेन 3 मानेस्त आसा. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आहा BJPचे स्पोक्सपर्सन एडवोकेट यतीश बाब नायक, तुमकां हांव येवकार दितां. आमचे मदीं आहा तुलियो डिसिल्वा, काँग्रेसचे स्पोक्सपर्सन. आमचे मदीं आसा अमित पालेकर, जे आम आदमी पार्टीचे गोंयचे मुखेली आसात. सगळ्यान पयलीं एडवोकेट यतीश बाब नायक. यतीश बाब, तूं ह्या काळाक काळो पिरियड असो म्हणटा. तुजी पार्टी देशभर जनजागृती करता, काँग्रेसीचेर आरोप करता आनी इंदिरा गांधीक एक सगळ्यान मुखार एक हाडून हो काळ तिणें एक सामको देशा खातीर एक भयानक असो काळ निर्माण करून दवरलो. आमची घटना काडून कुस्कुटाक मारली आनीक देशान भितर एक वायट परिस्थिती निर्माण केली अशें म्हणटात. म्हाका ह्याच विशयाचेर चर्चा करन दिसता. काँग्रेस कितें म्हणटा, आम आदमी, बाकीचे विरोधी पक्ष कितें म्हणटात, भारतीय जनता पक्षाचें एकूण ह्या विशींचें आकलन कितें आनी तुजें ह्या विशीं आकलन कितें हें म्हाका समजून घेवपाक जाय. पळय, जेन्ना इमर्जन्सी लादली गेली 75 to 77, हो काळ एक कितें म्हणटा तो डार्क स्पॉट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. कित्याक कॉन्स्टिट्युशनाची कितलींच प्रावधानां जी आसा, फंडमेंटल रायट्स आसा तांणी आसा, ती सस्पेंड जाली. सो दीस इज अ फॅक्ट. आनी BJP कितें ह्या वर्साच्यान करता अशें न्ही तें. This dark day जो जालो is being observed all throughout. Exactly. So basically it is a matter of fact that emergency was imposed. It is a matter of fact that during that time fundamental rights of citizens stood suspended. It is a matter of fact that many political leaders, and ते BJPचेच अशें न्ही, म्हणजे BJPचे आशिल्ले, विजयराजे सिंधिया आशिल्ले, पत्रकारी गेल्ले, तातूंत वेगवेगळे सामाजीक कार्यकर्ते आशिल्ले, देशाचे महत्वाचे नागरीक गेल्ले. ही गोष्ट इज अ फॅक्ट दॅट सो मेनी पीपल वे अरेस्टेड, सो मेनी पीपल वे पुट बिहायंड बार्स. आनी बेसिकली दॅट 70s जी डेकेड आशिल्ली, दॅट इज अ व्हेरी टर्ब्युलंट डेकेड बिकॉज ऑफ ऑल दीज कायंड ऑफ थिंग्स हॅपनिंग. इवन जुडिशरीन पळयत जाल्यार you had a situation where Justice Ray was superseded and appointed. 3 judges of Supreme Court resigned. Then in later part in the 70s, you had Justice Baig being appointed as Chief Justice. In Justice Khanna जावपाचो आशिल्लो, ताका supersede करून Justice Baigak केलो. So all these things had happened during that period of time. आणि during emergency एक वायट घडणुको जाल्यो ज्यो डेमोक्रेसीच्या हेल्थाक आनी घातक. So BJP ह्या वर्सा ऑब्जर्व करता अशें न्ही. This is being observed all throughout that this is a bad phase. This was a bad phase. हांव तुजे कडेन तुलियो डिसिल्वा, डिसूजा, आय एम सॉरी. तुलियो बाब, म्हाका एकच सांग, हो जो BJP जे पळय कितें काळो दीस मनयता, तांकां घटने संदर्भान, लोकशाये संदर्भान कितलो हुस्को आसा, काय ते काँग्रेसीक एक छाप मारपा खातीर हो दीस पाळटात? पळय कितें आसा राजू बाब, इतिहासा प्रमाणे यतीशानूय सांगला, डेमोक्रेसी आमच्या देशान पळय आसा, लोकशाही ती हॅज बीन एडॉप्टेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीस कंट्री. अँड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीस कंट्री इट सेल्फ हॅज प्रोवायडेड फॉर द imposition of emergency. That constitutional provision was invoked by the late Mrs. Indira Gandhi, and 25th of June 1975 emergency was imposed in this country. Definitely तितून कांय गोष्टी आसा की lot of things didn't happen the way people thought why emergency was imposed due to the prevailing circumstances of that time in the country. But the misuse of power and
certain unfortunate circumstances of abuse that came to light later on were definitely regretted by the party time and again. And Mrs. Gandhi, who has been widely recognized by the national leaders of the country, including leaders like Atalji, L.K. Advani, and Balasaheb Thackeray, who were her opponents, who were her bitter critics, they also accepted that Mrs. Gandhi was one overbearing leader of this country who raised the status of this country abroad in many international forums and in the International Committee of Nations to such a level that amka, for Indians, the imposition of democracy was definitely a situation which was not very happy one. Okay. Mrs. Gandhi herself regretted it. Okay. And she was in 1980 voted back to power with 373 seats. And once such an incident has happened, or such a invocation of democracy emergency was brought back, and Mrs. Gandhi herself accepted that there were certain mistakes, that probably, just give me a minute, okay, is definitely an example for us and for all governments to come, never again to infringe on the democratic rights of the people and the freedom guaranteed by our constitution. This is one part. It is said that today we have, कित्याक म्हाका दिसता तुमचो प्रश्न सुरवातेक असो आशिल्लो की आज कितें चल्लां, अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आज पळय चल्ल्या, लोकांक भयाचो वातावरण हांगासर निर्माण करून दिला, लोक भियेल्ले आसा, लोकांचे हक कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आमच्या संविधाना प्रमाणे तर कटेल करूंक ना. In day-to-day life, that fear of the people is clearly visible, and okay, that was visible even बरं, in तुले हांव तुजे मरे येतलो. recently हांव परत concluded येतलो तुका. election. अमित बाब पालेकर, तुजें म्हाका ह्या संदर्भांतलें मत जाय. सी पहिली गजाल म्हणल्यार जशें तुलियो बाबान म्हणलें की वी आर लिव्हिंग अंडर अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. त्या वेळार डिक्लेअर्ड एमर्जन्सी आशिल्ली. वी न्यू दॅट द लॉज आर नॉट एक्झिस्टिंग. वी आर इन अ डिफरंट स्टेट ऑफ मायंड अँड स्टेट ऑफ एमर्जन्सी दॅट वॉज दॅट. आज अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी आसा. आज कायदो कशे तरेन वापरता की जो भारतीय जनता पार्टीचो घटक ना ताका ओगी कसो करप. इज मिडिया having freedom of expression and speech जे guaranteed to us under article 19(1)(a) ना. खंय तरी मिडिया कंट्रोल करता. द गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट इज कंट्रोलिंग मिडिया. आज थोडेच जे आसा, जे तुमचे सारके जे आसा, जे आपले फ्रिडम धरून आपल्याक एक्सप्रेस करूंक शकता. बट दीस इज नथींग शॉर्ट ऑफ अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. एमर्जन्सी कित्याक म्हणटा? आज एमर्जन्सी अशे तरेन आमी म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी जे म्हणटात तो यतीश बाबान सांगलें की आमी ते सदांच मनयताले. ऑफकोर्स आतांय मनयता ते. एवरी डे फॉर देम इज अ सेलिब्रेशन ऑफ एमर्जन्सी. इफ इट इज नॉट फॉर, लेट मी कंप्लीट यतीश बाबा, लेट मी, यू ऑब्जर्व, नो, यू एक्सप्रेस एंड यू एक्चुअली ऑब्जर्व इट. यू आर राइट, एब्सोल्युटली. यू ऑब्जर्व इट ऑन डे टू डे बेसिस व्हेन इट कम्स टू एनी पॉलिटिकल ओपोनंट ऑफ योर्स. आज जो नागरीक जो आसा, भारताचो नागरीक जो आसा, तो खंय तरी चेपला, तो एमर्जन्सी अंडर आसा. आज तूं गोंयांत पळय कितें घडलां तें. वॉट इज शॉर्ट ऑफ एमर्जन्सी? घरां लोकांची मोडटा, कोण तरी येता, पुलिसांचो वापर करून घरां मोडटा, आनी अटक कोणाक केली वता? एक ब्रोकराक. not the one who owns the property, who is instrumental. What is this short of emergency? आज पणजेन जे चल्लां, आज जे करप्शन चल्लां, is this not short? आज तुमची लुटालूट जी चल्ल्या लोकांच्या बॉल्सान हात घालून जे तुम्ही पैसे काढून ताजो अपव्यय करता, ताजो करप्शनाक यूज करता, इज इट नॉट शॉर्ट ऑफ एमर्जन्सी? आज जे कोणी आवाज काडटा सरकारा विरोधात, ताजेर अत्याचार करप, इज इट नॉट एन एमर्जन्सी? ऑल पॉलिटिकल ओपोनंट्स तांकां जेलीन भितर घाल्या, इज इट नॉट एन एमर्जन्सी? इज इट नॉट एमर्जन्सी that you should, I mean, as I say, it is always necessary that you should follow it, and you are right, you are saying you observe it every time.
एमर्जन्सी तुमी डिक्लेअर केल्या अनडिक्लेअर्ड लकीली ते 400 पार पोके फार 240 पार जावंक ना जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन गुंडाळून नाही कॉन्स्टिट्यूशन गुंडाळून हे ताका कड्ड्यान घालपाचें. बरं, त्या हांव दिसाक तुजे कडेन- आनी एक गजाल सांगूंक सोदता हांव. आज हांवें एक पोस्ट पळयलो एका नामांकीत आदवोगादाचो. तो म्हणटा दॅट रेड कलर कॉन्स्टिट्यूशन दॅट इज मार्क्सिस्ट म्हणून. आनी द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे प्रायम मिनिस्टरान ताका तकली लायली कारण ज्या कॉन्स्टिट्यूशना कडेन नतमस्तक जालो आमचो प्रायम मिनिस्टर ताका नतमस्तक कॉन्स्टिट्यूशनान केलो, ताका नतमस्तक लोकांनी केलो. कारण ना जाल्यार ज्या तरेन जें चलिल्लें त्या तरेन तें कॉन्स्टिट्यूशन हें गुंडाळपाचें. सो कॉलिंग एनी कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज मार्क्सिस्ट रिलेटेड ऑर चायना म्हणून दे डोंट अंडरस्टँड. भक्ती इतली तकलेन भरल्या की काळजांतल्यान सेंटिमेंट गेले तकले वयले केसूय गेले तरी सुद्दां एक गजाल लक्षांत येना की कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी फॉर्म वेदर इट इज अ कॉपी ऑफ इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया हॅव solemnly resolved to give us this constitution and that constitution talks of emergency. but आज जे सरकारान emergency सिच्युएशन आमचेर लादलां अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सीचें सिच्युएशन जे आमचेर लादलां ते जर पळयत जाल्यार लकी दॅट पीपल ऑफ इंडिया आर स्मार्ट. ना जाल्यार आमी हांव तुजे कडेन येतलो. तुका भरपूर वेळ उलोवपाक. एडवोकेट यतीश बाब नायक तुका पयलीं सुरवातेक कितें म्हणजे एक हांवें गोश्ट लक्षांत घेया. आय सेड दॅट BJP ऑब्झर्व्स this day as a black day because the imposition of emergency was a very bad thing to happen in the democratic life of this country. तो आमचो आमी म्हणलो सेलिब्रेट करता म्हणून. इट इज नॉट अ मॅटर ऑफ परहॅप्स दे डू इट. इट इज वी ऑब्झर्व इट एज अ ब्लॅक डे. आतां दुसरी गोश्ट एमर्जन्सी जी आसा you have to see it in the context of why it was imposed and how it was imposed. And I am telling you only the facts. जेन्ना अलाहाबादाच्यान मिसेस गांधी हल्ली, electoral malpractices, misconduct, you know all of it. Yeah. It was actually the judgment that shook India. And at that time, Raj Narayan, you know about it. And viewers also will know about it. At that time, she was barred from contesting elections for 6 years and holding an elected post. And it is in this context that she went ahead and then got the president to declare emergency. And the whole country, the press, their first pages of newspapers were black. And they sort of opposed this particular emergency in the most vociferous terms. आता दुसरी गोष्ट मिडिया बी ते उलयता पळय लक्षांत घेया खंयचोच मिडियाचेर प्रेशर ना आयच्या दिसा. खंयच्या मिडिया उलयल्लें तुमकां खबर आसा की आमचेर प्रेशर आसा म्हणून? तुम्ही उलयल्या कोण उलयल्या? पत्रकाराचेर आरोप खूब जातात. गोदी मिडिया म्हणून चालू आसा अशे तरेची उलयता न्ही. कशें आसा आरोप प्रत्यारोप ही एक गोश्ट आणि दॅट इज एज ओल्ड एज डेमोक्रेसी इट सेल्फ. सो आय एम नॉट ऑन दॅट. पूण जेन्ना तुमी म्हणटा की मिडियाचेर हें जाता खंयच्या मिडिया हावजान खंयच्या कितें म्हणटा ते इस्टॅब्लिशमेंटान सांगलां की आमचेर प्रेशर आसा म्हणून. सी ही फ्रेंजी तयार करप इलेक्शनां जेन्ना आयलीं तेन्ना EVMाचेर फ्रेंजी तयार करपाचो हें जालो. तें जावना. आतां ते सडनली दे अबॅन्डन्ड इट. सी लेट अस नॉट प्ले every time. let us not sort of submerge our तूं अशें म्हणपाक सोदता what is your topic and I am talking on that. तुका जो प्रश्न विचारलो तो असो आनी तांच्या आरोपांतल्यान एक आमी निश्कर्श काडयतो असो आनी तुजे कडेन त्याच प्रश्नाची हांवें अपेक्षा करता. इमर्जन्सी जेन्ना तुमी ऑब्जर्व करतात तेन्ना ते काळे दीस याद करून तशे तरेची पावलां सरकाराच्यान पडची न्ही, तशे तरेचे एकाधिकारशाही निर्माण जावची न्हय आनी लोकांक लोकशाहीचे सगळे अधिकार बरे तरेन उपभोगपाक मेळचे हो एक आदर्श तुमी दोळ्या मुखार दवरता. तुलियो बाब सुद्दां उलयलो की इमर्जन्सी जेन्ना लादली तेन्ना मिसयूज ऑफ पावर घडलो म्हणून. तुवें ते शब्द काडले. तुवेंच शब्द काडलो मिसयूज ऑफ पावर. हांवें तेच बरयलां. जाले हे घडले ना ना तुवें सांगलें हे घडले म्हणून मिसयूज ऑफ पावराचे इन्सिडेंट्स आयले. सो दॅट्स वॉट आय एम सेइंग. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से की when we observe it is for what reason? We celebrate the Constitution of India. We celebrate the democracy of this country. We celebrate the polity of this country. No. आणि म्हणून we observe. कित्याक हांवें इनफॅक्ट नोट डावन केल्लें की ताणें जेन्ना इमिजिएटली म्हळें की मिसयूज ऑफ पावराचे इन्स्टन्सीस इमर्जन्सीच्या टायमान उक्ताडार आयले आनी मिसेस गांधी सुद्दां मागीर ते रिग्रेट केलें. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से की व्हाय वी ऑब्जर्व इट की दीस कंट्री इज अ ब्युटिफूल मोझॅक आणि त्या आमच्या कंट्रीन एक कॉन्स्टिट्यूशन बरो डॉक्युमेंटा प्रमाणे
एक बरे कितें म्हणटा ते घटने प्रमाणे एडमिनिस्ट्रेशन चल्लां, गव्हर्नन्स चल्लां. So we are celebrating the constitution. Okay. We are celebrating democracy. Okay. So therefore, we are observing this Black Day because it should. See, people fought against democracy, against emergency for democracy. People fought for this democracy because they were all jailed. म्हणून आता तुमकां सांगलें की मिसेस राजमाता विजयराजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि हे म्हणून लिडर सगळ्या पार्टीचे विरोधांचे सगळे भितर आशिल्ले. दे फॉट फॉर डेमोक्रेसी अगेन्स्ट बरं इमर्जन्सी. आसा, okay. म्हणून दिस डे इज तुले So तू- today, that is precisely यतीश बाबाक हांव सांगूंक सोदतां, तुमी सांगला पळय प्रमाणे, even if allegations of misuse of power or certain incidents which were not desirable came to light, Mrs. Gandhi owned up for that and regretted what has That is happened. what I said. And that is the reason why the people accepted this and brought her back to power with thumping numbers in 1980, realizing that this opposition, which had put together a makeshift government, could not rule at that time. And that is why she was acknowledged as Durga by these. Nobody acknowledged Okay, her. okay, okay. Nobody No, acknowledged. that was- That is a big controversy. Nobody acknowledged her in that connotation. Whatever, whether she was acknowledged or Nobody- not, nobody- but there are, nobody acknowledged her in that connotation. but there are utterances from senior एक leaders म्हाका like एक Vajpayee No, because who I said, remember होच प्रश्न वाजपेयीजीक तेन्ना विचारिल्लो. ताचो व्हिडिओ सुद्धा म्हजे कडेन मोबायलाचेर आसतलो. Okay. आणि ताका Let us not go on ताका those. विचारलें की तुमी अशें ताका मिसेस गांधीक उच्चारिल्ले. सो ताणें म्हणलें तेन्ना की आपण ह्या शब्दांचो no, no, हेच कोण नाशिल्लो म्हणून. हे आपल्या but the नांवान fact कितें उलयता काय that, म्हणून. पण the fact remains की तिची तोखणाय तेणी केली because she had won the Pakistan war. Creation of Bangladesh was a major feather in her cap. In spite of the sustained pressure of America, she went ahead and gave. Amit. No, एक minute. Now, as far as Constitution is concerned, we must remember that Article 42, under which the emergency was imposed, has later on been amended by Article 44. Yes. And imposition of emergency due to internal disturbances has been changed only to armed rebellion. But okay. Now that Amit, was हांव तुजे कडेन done. येतलो. What very clearly, तुजे कडेन येता. no, that was done very clearly to avoid. And आज सुद्धा when these issues were raised about emergency, our senior leaders have clearly said that emergency may have been imposed, but the undeclared emergency and the people's response in the current election results clearly showed that people have not been carried away with this type of thing that आमचे constitution बदलपाचे आसा. बरें आसा. People have not given this party the numbers so that this celebrated constitution of India would remain बरें. the way our forefathers Yes, have drafted. तुले बाब येस. अमित बाब तुजे कडेन हांव येता. पाकिस्तान युद्धानंतर देशां भितरचें एक वातावरण तयार जालें, तातूंत लागून इंदिरा गांधीक एक उपाट भोवमत मेळ्ळें. जेन्ना कोणाकय उपाट भोवमत मेळटा तेन्ना ताच्या हातान एक कांय प्रमाणांत चड अधिकार येतात आनी तो लिडर कांय प्रमाणांत मातसो मस्ती जाता अशे तरेचो एक अनुभव जगभर आसा. अशेच तरेचें वातावरण इंदिरा गांधीचें वातावरण जालें, ताका लागून तिका एक कांय प्रमाणांत मस्ती आयली, इमर्जन्सी लायली. आजूय अशी तरेची परिस्थिती आसा अशें तूं म्हणटा. जेन्ना चड व्हडलें भोवमत जाता तेन्ना पयलीं म्हणजे एब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स एब्सोल्युटली. Exactly. दॅट्स अ फॅक्ट. पयली गजाल म्हणल्यार म्हाका आज एक बरी गजाल आयकपाक आयली की यतीश नायकान बाब अटल बिहारी वाजपेयीक रेफरन्स दिलो. जी भारतीय जनता पार्टीचे जे करंट डिस्पेन्सेशन आसा, म्हाका दिसता अटल बिहारी वाजपेयीक विसरल्यात, तांची देख विसरल्यात, तांणी जें कितें सांगिल्लें तें कितें उलयताले तें विसरले. आनी करंट भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती दॅट इज लिवींग अंडर दॅट एब्सोल्यूट पॉवर. आमी प्रायम मिनिस्टर आमचो मोदीचो एरगन्स पळयलो. प्रायम मिनिस्टर मोदीचो इलेक्शना पयलींचो एरगन्स. आपूण तुमचे 7 जन्माचे बापूय दाखयतलो हो हे स्टेटमेंट जेन्ना प्रायम मिनिस्टर करता. आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना स्टेटमेंट करता की विरोधी पक्षांतले लोक निवडून आयले जाल्यार तुमचें मंगळसूत्र व्हरतले. काँग्रेस पक्ष निवडून आयलो जाल्यार तुमचे कडेन जर 2 म्हशी आसात ते एक म्हस ते घेवन वतले. when our prime minister talks and speaks in this language, मुजरा सारखे उतर प्रायम मिनिस्टरान वापरप, what do you call this? Emergency? Absolute power?
it is absolutely something that I believe is misuse of power. Misuse of power against your opponents, misuse of power against anybody who would raise a voice. आणि जेन्ना मिडियाक कोण सांगता काय म्हणून यतीश बाबून म्हणल्यार म्हाका मनांतल्यान हांसपाक आयलें, कारण जे मिडिया हावजीस हॅव गॉन अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी, तांचेर एक तर इन्कम टॅक्साची रेड जाल्या, तांचेर एक तर ईडीची रेड जाल्या आनी तांचेर CBIची रेड जाल्या. सो आमी बरे म्हाका दिसता पत्रकार आसा तांकां फक्त ह्या कारणां खातीर सोंपता आसतना पळयलें, कारण ते भारतीय जनता पार्टीचेर उलयताले. लकिली गोंयांत ते कोणाक हात लावपाक शकले ना. म्हणून तुजे सारके जे आज पत्रकार आसा, अशे गोंयांत खुबशे पत्रकार आसा जे भारतीय जनता पार्टी विरोधात उलयता. आनी इट्स लकी दॅट पीपल हॅव रिलायड अपॉन यूट्यूब अँड अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल मिडिया दॅट वी कूड सी द रियल फेस ऑफ भारतीय जनता पार्टीज अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. जर नाशिल्ले आनी वी वर एब्सोल्युटली डिश टीव्हीचेर आशिल्ले किंवा केबलाचेर आशिल्ले जाल्यार वी वूड हॅव बीन वॉचिंग द नॅशनल गोदी मिडिया वीच वर बिल्डिंग नॅरेटिव्स फॉर मेकिंग 400 पार. एकलो आनी हांव पयलो सकाळ फुडें हम पहुंच गए 750 पार 400 पार कंप्लीट कर. अरे तू कोण? You are a journalist who is now reeling under emergency of a prime minister. मोदीमय जाल्ले हे सगळे मिडिया इज नथींग शॉर्ट ऑफ एमर्जन्सी एंड नथींग शॉर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. ताका जर ते एमर्जन्सींतल्यान भायर काडलो आनी चुकून जर मोदी हरिल्लो जाल्यार हेच दुसरे गजाल उलयतले आशिल्ले. दॅट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्टेलमेंट. ही पळय एकाधिकारशाही सतत आयकूंक येता आमकां फाटले आतां 5 वर्स जाली. हें कितें हातून भितर कितें लक्षांत घे कशें आसा न्ही, लास्टाक लोकांक जें जाय पळय तें मता वरवीं जाता. सारकें. आणि ते जालें हांगा म्हणून एमर्जन्सी वाचली. लेट मी सॉरी डेमोक्रेसी वाचली आणि एमर्जन्सी लादपाची वाचली. लक्षांत घे 2014 BJP सरकार NDA सरकार आशिल्लो. 2019 परतो NDA सरकार BJP सरकार परतो आयलो. 2024 आतां तुमी जर पळयत जाल्यार BJP थर्ड टर्मान 240 आयल्या. लक्षांत घेया, थर्ड टर्मान 240 येवप. NDA प्रीपोल येलाय, मागीर बुगीज जॉयन जावना. NDA ते न्ही, प्रीपोल येलाय, वेल पास द मेजॉरिटी मार्क लोकांनी निवडून दिले. सारकें. आतां ऑन द कॉन्ट्री आय डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट अदर पार्टीज, तांचे फिगर्स आर ऑल्सो इन पब्लीक डोमेन. बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से, डेमोक्रेसी इज द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस थ्रू द बॅलट इन द इलेक्शन्स. करेक्ट. अँड दॅट फॉर्म्स द गव्हर्मेंट. सो देरफॉर हें आतां कितली फ्रेंजी केली न्ही, अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आनी कितें ह्या फ्रेंजीक अर्थ ना. कित्याक पीपल हॅव रिजेक्टेड इट आनी लोकांक खबर आसा की ही फ्रेंजी जी करप आसता पळय दॅट इज टू फॉर सम पॉलिटिकल पार्टीज टू गेट दे आर गेन्स. पूण ते केन्ना केन्ना खपना आनी चडशे फावटी खपना. दिस इज अ वॅलीड थिंग. तुलियो बाब एक गजाल लक्षांत धर, BJP जेन्ना इमर्जन्सीचो बावू करता अशें म्हणया तुमच्या शब्दांत, आनी आपण एकाधिकारशाही चलयता अशें मानून घेवया. पूण एक लक्षांत धर, ताणें हो एक आपल्याला एक नरेटिव्ह तयार केला की काँग्रेस ही देशाक खातीर एक वायट गजाल घडली, तिणी इमर्जन्सी लायली आनी इमर्जन्सी खातीर जें कितें करपाक जाय ती काँग्रेसीच्या हातून आसा. ब्लडान काँग्रेसीची इमर्जन्सी आसा. सो आनी हांव कितें म्हणटा, तुमी स्वता हो जो पळय डाव BJPचेर पळय उलथोवपाची गरज आशिल्ली तो तुमी यू हॅव फेल्ड. तो तुमी कॉन्स्टिट्यूशन इशू केलो, कॉन्स्टिट्यूशन अशी चल्लो ना, कारण तुमकां त्या खातीर BJPक उडोवपा खातीर पळय जें कितें जाय आशिल्लें ते तुमी करूंक शकले ना. तुमी रस्त्यार येवन आंदोलन करपाक, तुमी पार्लमेंटान भितर जनजागृती करपाक जाली ना तुमचे मान्य करपाक. ना जनजागृती जाली म्हणून ते 400 पार म्हणजे ते 200 पार करपाक मातशे पावले फुडें. पूण तुमकां खरी गजाल सांगता, नाव वी हॅड स्टार्टेड विथ एमर्जन्सी. आय कम बॅक टू दॅट ओनली एमर्जन्सी. येस. इंदिरा गांधी, the celebrated leader of our nation, has gone well past. She is a very tall leader of this nation, and this has gone well past this one, because in the life of every nation or every citizen or every prime minister there can be an incident which probably could not has gone well or have not gone well. But emergency जी आसली जावन तिका परती लोकांन हाडली, आणि she is an acknowledged leader which Yatish Bab himself will bear me out. Tell me if she is not an acknowledged, true, brave, foresighted leader of this country. He believed in your ideology once.
believed. He was part of. I his have party. got his written comments on his What is that? about. See, but the fact of the matter, He- the he- fact what- of the matter. Please If he did understand. not believe in the Please party, then understand. he wouldn't have No, been no, part you, of that. you, Yeah, you yeah. see, listen No, here. no, no. What? See, listen. What Listen here. he is, Listen he's here. been acknowledged by all Listen the people here. who are sitting Listen in this here. audience. Listen here. So where is the question of bringing Listen here. everybody? If you try to analyze my life or his life, one untoward incident, one wrong incident cannot make my frame This is and one wrong, nahi? This was a blunder. This- Everybody. she accepted it, Everybody. but nobody- but that could not overrule- that could not overrule her stature as an international leader. इमर्जन्सीतल्यान Ah. अजून आमचो देश भायर सरूं काय दिसता कारण बीजेपी अजून तो दीस नाही, तो दीस emergency ऑब्झर्व करता एक करतात नाही, नाही. आणि काँग्रेस पयशे कितें जे एकाधिकारशाही बीजेपीची आसा ताका लागून प्रेसाक त्रास जाता ताका लागून एकूण सोशल एक्टिविस्ट धोक्यान आयल्यात राजकीय पक्ष धोक्यान आयल्यात ही परिस्थिती काँग्रेस बरे तरेन देशा मुखार मांडूंक शकली काय ना सी एमर्जन्सी त्यांना झाली आणि दे एक्सेप्टेड इट एज अ ब्लंडर अँड इट इज द ग्रेट थिंग टू से दॅट आय एम सॉरी दिस वॉज अ ब्लंडर आय विल नॉट लेट दीस हॅपन. ताज्या मागीर जर देशाची परिस्थिती तुजो पळयत जाल्यार कांय वायट जालें ना. सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज आपल्या आपल्या तरेन इलेक्शनां लडटाले. कोणाचेरूच कोणाक भितर फालतू कसल्या केसींनी भितर घालप न्ही, फटींग केसींनी कोणाक भितर घालप न्ही, हें तेन्ना चलनाशिल्लें. पूण आतां चलता. आतां चलता. सो नाव बेसिकली sitting chief ministers are in jail right now. see basic What- and we forget are that. talking in a declared. Listen. We are talking in a Two declared sitting emergency chief where ministers. certain powers आर फेसिंग सिरियस आणि करप्शन नाही, चार्जेस Their Yeah. bails have been rejected by the courts of the land. Nini, No. So, understand one thing, please the law is understand. such. The law, please no, understand. So now- I won't even bring Raju the Baba, law. Raju Baba, You, एक गजाल you सांगू train your I am a lawyer, so I will tell you this. Today, I am a lawyer, so I will tell you this. Amendment to PMLA, Prevention of Money Laundering Act, was brought in such a manner to use it as a tool for political reasons. Normal जो कायदो आसा तो कितें म्हणटा की जो पर्यंत यू आर नॉट गिल्टी, यू आर नॉट हेल्ड टू बी गिल्टी. हियर यू आर प्रिझ्यूम गिल्टी अँड यू हॅव टू प्रूव्ह प्रायमा फेसी सुद्दां कांय ना म्हणून. पण अजितदादा पवार कितले हजार कोटीचो घोटाळो? 70,000 कोटीचो घोटाळो. चव्हाण 40,000. व्हाईट पेपर आसा महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाचो. You will let me speak? जगन रेड्डी 70,000 कोटीचो घोटाळो प्रायम मिनिस्टरान म्हणले चोर हांकां भितर घालतले. अशी हांव तुका सगळ्यान अशी सगळी Let me- एग्जांपल let me speak. हांचेर हाव डज बिफोर द कोर्ट How does before the court Today- BJP's ED comes and says that we will concede to their bail? This- How does it happen? When they join BJP washing machine. बेटी दाबो- बचाओ, दाबो- म्हणजे राजकुमार, what is- बेटी is this- बचाओ, अमित बाब, ना, 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 अमित बेटी बचाओ, अमित बाब, बेटी- एक तुका बेटी हांव तुका येता. बचाओ आणि अमित बेटी बाब, पढाओ. हांव आणि तुका ब्रिजभूषण आहे, त्यांना जाय इतल्या तितलो बायलांनी पळय, I am राव, not एक believe. सांग. आरोप अमित बाब, केले. एक सांग, तुझी तांचे कोर्ट सगळे भायर उडोवन कोणी ताका forget- देशात जगातले खंयचोय उजू विचार करपी मनीस मान्य करतलो की भारतान भितर ज्युडिशियरी अजूनय इंटॅक्ट आसा. असा आमचे काय तो हायकोर्ट intact ना. The आमचे problem- आमचे हायकोर्ट आमचे सुप्रीम कोर्ट हे काय बरे निर्णय घेतात आणि तांकां सगळें दिसती पडटा. See, कायदो तूं राजू बाब, हांव सदांच ते- सांगता कायदो हो म्हणटा पळय तो सगळ्यांत श्रेष्ठ. कायद्याक उचलून धरप कोर्टांचें काम. कांय गजालींनी अश्यो गजाली घडल्या की कायद्याक खंय तरी एक पळवाटांतल्यान सोदता पूण कायदोच जर रॉंग आसा तुमकां सांगू. कायद्याचो वापर कायदे कायद्याचो वापर कायद्याचे ना ना Let me एकूच answer. पॉइंट कायद्याचो ना ना कायद्याचो गैरवापर जाला बाय दिस सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट अँड ऑटोनॉमस एजन्सी लाईक ईडी सीबीआय Why Jagan Reddy is not inside? Why is Ajit Dada Pawar is not inside? Okay, okay. File sent EDची. तुकडे As soon as they find BJP's file is sent. national level Sagan scale. Bhujbal, similar situation. Today Can I there is a reply? national level scale Or I am like not the allowed to NTA scale. Let me ask. No, Let me- 24 lakh families Yeah. are affected by this paper But- list. Three ओके of us. तुलियो बाब Today डिसोजा हांव any- तुजे कडेन येता. See, we are just three of yes, us, yes. and you are the anchor. Correct. There's no point in shouting in this. No, no, room. we are nobody is Whatever shouting. we want to Nobody say, is we can shouting. say. But the and fact therefore, let me remains reply. Nobody is When the Let me government reply. doesn't act on its Let own me reply. stance. तुलियो बाब येता. तुलियो बाब Let me येता. reply. I appreciate the I energy. but will let me only reply. put up a small Let question me on his reply. behalf. ओके तो तुका Let me reply. हय. I am only trying to make a point Yes.
if any law is unconstitutional, there is a procedure to mount challenge to that law. And the judiciary reviews the operation, functionality, constitutionality of the law. Correct. This is a settled proposition. Yes. Okay, let us talk in a manner that everybody understands, your viewers also. There is no point in creating frenzy for no reason. Yes. So the constitutionality of the law has to pass judicial review, and there are provisions for it. Yes. Okay. Number 2, if somebody is in jail Yes. because a bail is denied Yes. by successive orders of rejecting bail, Yes. then that also fact has to be appreciated by you. No, Correct. but I Correct. will, I will, Okay. sir, Okay. I will Okay. put one Shall I- counter. shall I- no, shall no, I no, reply? I will put I two, will no, no, reply no, you on it. reply. I will put one counter question. Ki the power to review a law, to pass judgments is uppermost, and it is reserved by the judiciary, and the judiciary of the country has been doing an outstanding job of that. There is no doubt about this. Okay. But my problem is when the executive of the country, the government, is picking and choosing which cases to file on whom. See, please how do you do understand. it? Let me He has answer. cited Let 3 me people. answer. Okay. I will also answer it calmly to him. म्हाका तुझ्यात today, हांव तुका answer आज दिता. 24 When you लाख- tell me when you are completed. 24 Yes, लाख- because I have not been able to 24 answer. lakh ताका ताका जुलेवा ताका उलोवंक दितू. Let me answer. Let me I think answer. that is a fairness Of in a course. debate. Of course. What I am trying to tell you is, if a law, आता ताणी कितें म्हणलें, कायदो wrong हा. If कायदो is wrong, then the court's mechanism and the court's competence, which is vested through constitution, will Yes. catch up and will strike down whichever law is unconstitutional. Yes. Okay, whichever government may be in power. Correct. If a law does not pass the test of constitutionality, it will meet its fate. Yes. Okay, so this is one part. Yeah. So there is no point in talking something which doesn't have bearing. Okay. Number 2, if anybody is in custody because his bails have been rejected, then it is because the judiciary and the courts of the land have appreciated the material on record. And I am making a proposition which is well founded in law. Yes. I am not even taking the name of their leader. Correct. I am just trying to tell you, because let us elevate the standard of the debate and discuss law and discuss whatever. Okay. Let us not go into that and talk Okay, nonsense. okay. What I am trying to say, if a person is in jail because orders have been passed warranting his arrest Yes. and keeping him in custody, then please understand that means courts have appreciated the material on record. Okay. आता number 2, please understand one thing. See, court जेन्ना order pass करता पळय, successive courts in some cases, courts जेन्ना order pass करता आणि bail reject करता, what does it mean? What does it mean? It means that the court has appreciated the material on record. Okay. आता Yes. I'm telling you in a general proposition. Investigating agency खंयची आसूं, Yeah. ती फाल्यां लोकल पुलीस आसूं नाल्यार आनी खंयची आसूं नाल्यार सेंट्रल फेडरल एजन्सी आसूं, Yes. खंयची एजन्सीन कितेंय कोर्टा कडेन मांडलें ते एजन्सी करता काम. पूण कोर्ट ऑर्डर पास करची इन फेवर ऑफ द अक्युज्ड और इन फेवर ऑफ द प्रॉसिक्युटिंग एजन्सी. एक मिनिट हांव आन्सर करतां. Yes. हें कोर्टाचें काम आसता. Yeah. करेक्ट. सो जर कोर्टान आतां इन्व्हेस्टिगेटीव एजन्सीन आपलें काम केलें सारकें, No, okay. एकूच मिनटाक इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी जर खंय तरी चुकिल्ली जाल्यार कोर्ट वूड हॅव पास्ड एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स. करेक्ट. Okay. If court has upheld the custody, court has rejected bail applications, Yes. it means that there is material on record. And please understand, हांवें कोणाचेच हांगा नांव सुद्धा घेवना. Okay. No, but he is, no, 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 I will, he has not responded. I have responded. To why Ajit Pawar, I'm coming to that point. Ashok Chavan, and many others, अरे why कशें these- आसा? why these are swept I- under the no, carpet? Kuleba, Why Kuleba, only certain no, no, people are Kuleba, put हांवें to the test of the हांव- law? हांव येतलो. there are- ताजे सगळे नाही, नाही. भाशण, what comes before the court and how it is analyzed, ते बरोबर आसा. नाही, हांव तेवर येतलो. But why म्हाका we अमित can बाब- choose? अमित बाब Why be तुजे कडेन selective? काय ज्युडिशियल रिव्ह्यू नाही. तूं म्हणटा कायदे I will- जर सारके नात, कायदे जर डिक्टोटोरियल, कायदे Point जर wise, अधिकारशाही- let me elevate. The debate started Correct. with Yatish Bab. It Correct. is now come to me. It is elevated already. Correct. So let me elevate it further by saying very categorically एक statement की यतीश बाबान म्हणलें आय एम नॉट सेइंग कायदो इज बॅड. कायद्याचो वापर ज्या तरेन जाता तें बॅड जाता. कायद्याचो वापर हो तांचेरूय जावंक शकता फाल्यां. आर्टिकल 12 आमचें कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, Yes. non-arbitrariness. I did my masters in constitutional law. I know constitution very well.
आनी तातूंतल्यान म्हाका एक गजाल दिसून येता की कायदो हो श्रेश्ठ, कायद्या मुखार प्रत्येक व्यक्ती ही इक्वल, कायद्या मुखार आर्बिट्ररीनेस आसपाक जायना. एक बीजेपीचो लिडर सांग जाचेर ईडी केस घाल्या PMLA अंडर. टेल मी, लेट हिम टेल मी वन लिडर इन इंडिया, वन वॉलंटियर ऑफ BJP अगेन्स्ट whom PMLA ची केस लागल्या आसा? Can you name one? Can you name one politician who is with BJP today or who has switched sides after PMLA is applied, against whom PMLA case is pending and where the bail is opposed? Let me give an example of Reddy, who was who they said is prime accused under the liquor scam in Delhi, who is from South. तो अरेस्ट जाता. तो अरेस्ट जाल्या उपरांत ताका बेल रिजेक्ट जाता point wise. Then he says I have never met Kejriwal. I am naming him and I am telling him this. Saying this is the statement before the court. मागीर तो म्हणटा I want to make a statement which is an approver statement. ताका state approver करता. State approver करता आसतना तो म्हणटा I met him at this place and we discussed about exchange. Then he gets bail. कितें म्हणून फाटीन दुखता म्हणून बेल ग्रांट जाल्लेलो यतीश बाबू एडवोकेट. फाटीन दुखता म्हणून बेल ग्रांट जाल्ली पयली PMLA केस आसा ती थंय आसा. अजित दादा पवाराचेंच एग्जाम्पल घेवया, जाचेर खुद्द मोदीन आरोप केल्ले. जेन्ना तो जॉयन जाता BJPक तेन्ना ताचेर PMLA केसीची फायल शेणटा ना जाता. छगन भुजबळाचे सगळे फायल शेणल्या म्हणून हायकोर्टान सांगलें वता. जाचेर व्हाईट पेपर आसा चव्हाण इन दॅट अदर स्कॅम, that he is named as an accused in that scam. He joins BJP, paper disappears jata. So tell me one leader where arbitrariness is there. I'm saying when I talk about arbitrariness under Article 12, and that is why I call it undeclared emergency. We were talking about emergency. This is called emergency, where you use the laws, whether right or wrong, the laws may be draconian. It is upheld by the court. सगळे मान्य करता. You use it only to silence your opponent. Okay. That is called emergency. So now I'm elevating the topic. हे जे आरोप असतात, I've elevated it to bring it to the emergency situation. कायदे आपल्या जाग्यार आसात. कायदे विरोधी पक्षांक सतोवपा खातीर वापरतात. नंबर 1 हो आरोप जाला. दुसरो आरोप जालो तो असो, हे कायदे विशिश्ट हेतून वापरतात विरोधकांचो आवाज बंद करपाक किंवा तांकां आपल्या अर्दान हाडपाक. तुमी एका सुद्दां BJP कार्यकर्त्याक किंवा अशे तरेन जे महाराष्ट्राचो अजित पवार एक सामकें ग्लॅरीन उदाहरण, हें तुका ह्या आरोपाचेर तुका कितें म्हणपाचें? पयलीं म्हणजे तांचे जे कितें आरोप आसा पळय ते तथ्यहीन आसा, ताका कांय अर्थ ना. आय टेल यू, आय विल पुट इट लायक दीस. आतां थोडे लिडर जे आसा ते जेलीन आसा, सारकें? ते जेलीन आसा. आतां लेट अस आर्ग्यू विथआउट एडमिटींग फॉर द सेक ऑफ आर्ग्युमेंट that तांचेर बोगस केसी घाल्ल्यो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्युमेंट विथआउट एडमिटींग. कोर्टान मटिरियल तपासून तांच्यो बेल एप्लिकेशन सक्सेसीव रिजेक्ट केला. रायट? ह्यो बोगस केसी न्हय. ओके. I'm just disturbing for a minute. I will come to that material. Statement of approvals. Let me not documents. Let me speak. Statement of approvals. The money trail is there. Everything is there before the court. Yeah. I have also gone through. And yesterday's order says he may be your leader, but I have also gone through certain things. Yesterday's Now, order all what says I can very tell you different. is successive orders of the court are there which have rejected bail. What does it mean? त्या सब्जेक्टाचेर म्हजो आमी उलयना. कळ्ळें न्ही? सी जनरल उलोवप आनी बेटे हांगा ना दुसरो आरोप ताजो आसा, लक्षांत तुमकां लागीं आशिल्ल्या लिडराचेर हांव सांगलें तुमी न्ही, I तांचे denied. वासपूस करनात. ना पळय लक्षांत घे. No, But see, no. can I answer? No. No. I have a right to answer. I have a right to answer. I will answer. Bob is very intelligent person. His data is accurate. एक तरी केस खबर आसतली ताका. You then tell me. I appreciate your data. According to me, in a debate, only the anchor has a right to question the panelist, Okay. not a fellow panelist. Yes. No, Fellow panelists can speak what he wants. Everybody has a right to Yes, question. yes. So, understand. हे जे पळय आरोप आसात, मेन आरोप कितें, तुमी इन्व्हेस्टिगेटिव्ह No, that's not एजन्सीज right. लायक ED, That's not CBI, right. That's not right. इन्कम टॅक्स That's not right. हांचो मिसयूज केलो. government नंबर वन पळय, लक्षांत नंबर घे. वन खंयची case नंबर आसता वन पळय. नंबर सायड वन पळय. म्हाका उलोव न्ही. नंबर वन आनी दुसरें तुमी तुमचे पळय जे लागींचे लोक आहात तांकां हात लायलो ना. फक्त विरोधी पक्षांक छळपा खातीर, त्रास दिवपा खातीर किंवा Let तांच्या me- भितर उडोवपा खातीर हे 3 तुमच्यो म्हत्वाच्यो You इन्व्हेस्टिगेटिव्ह. give me 2 minutes to answer. or आता let आता they will उलयता, end. आता तूं उलय. Now listen. Let us take. That's what I'm saying. Yes. Assume that cases can be filed which are fake in nature.
which are manufactured in nature. How is that the courts are denying bails? How is that charge sheets are filed before the court and they are going on? नाही पण ताणी दुसराय आरोप केला कसलो तो? तुम्ही ज्या लोकांचेर आरोप करतात ते तुमच्या अर्दान येतकीर तांची फायली No, ना that is not जातात right. तांच्यो That केस is not दुबळ्यो right. That is जातात not किंवा right. तांचे That is not केसच right. फुडें वरना So That's not I right. think Prime That's Minister not Modi right. was wrong in अजित calling पवार Ajit इज a Pawar- glaring I am example. answering. I am answering. अजित पवार You only tell why your leaders' bails are Agreed. successfully I am rejected. saying let us agree. एक्झाम्पल agree that there is a- एक्झाम्पल अजित पवार वर्सेस आम्ही केजरीवाल घेऊया अजित पवाराचो पळय जो कितें भ्रष्टाचार सोकोडला लक्षात घे. तो लक्षात घे. येदा व्हडलो लक्षात घे. I am on what is कितें म्हणटा तें पळय लक्षात घे बेल ऑर्डर ऑफ केजरीवाल इज देर फॉर ऑल टू एग्जामिन अँड अप्रिशिएट yes. सारकें सो आय एम काय टेलिंग यू ऑन लागलं? फॅक्ट्स Latest bail order speaks differently. I am This is talking on objective facts, ID. no? नाही It says पण एक गजाल सगळे देशभर चर्चा जाता अजित पवार किंवा अशे तरेचे जे पळय आरोप जाल्ले बीजेपीचे लागी आयिल्ले लिडरचे बद्दल कितें की जे लोक बीजेपीच्या अर्दान येतात सावळेन येतात दॅट्स नॉट अ फेअर दॅट्स नॉट अ राईट चार्ज दॅट्स रॉंग ओके What is fair? I'll tell you. हय First of all, Yatish Bab has failed to appreciate that the law in this undeclared emergency is being used selectively against the opposition and to Because put that's the, not right. to put the opposition leaders in jail. Because if it was fair and square, you would have had at least some of these people who have been acknowledged by the public in this country to be accused of certain crimes and certain other violations. Nobody has even been questioned. Ajit Pawar, then there is Ashok Chavan, and there are many others. I can give you a list. There was this MP Brij Bhushan who was the chairman of the or the president of the resident. I forget. Beti What is the Bachao, example? no, What is the Beti example? Bachao. एक minute. I'll give you my example. Beti Bachao. ऐक तू बेटी बचाव हाजेपयलीं सांगून उल्लेख केला आता- आवाज last- अमित last- भावाकडे होता हा. तो आपले एक्झाम्पल दिवत हांव एक तुका होता सादें simple पर्सनल example एक्झाम्पल दिता. मोर इंटरेस्टिंग Yatish Bab is advocate. He is Yes. also practiced on criminal side. He is a very good criminal lawyer also. Yeah. And he, of course, we deal with each other. गुड सर्टिफिकेट Lie. We are friends. ताज्या- We are colleagues. ताज्या He's a full senior poli- colleague of mine. गुड ताच्या He's a फूल senior फूल लिगल करियरान ताणें केन्ना आयकलां की इन एन एक्सिडेंट केस यू आर चार्ज फॉर 120B दॅट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी टू कमीट एक्सिडेंट आयकलां खंय जजमेंट वाचला No, I'm not- नाही खंय I cannot जजमेंट वाचला answer it नाही there. बिकॉज आय एम पॉलिटिकली अदर सायड You're नाही right. पळय कायदो इज कायदो अजून पर्यंत तूं म्हाका आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आयिल्ल्याच्यान कायदे आयिल्ल्याच्यान अजून पर्यंतचो आनी इन्क्लुडींग प्रेजेंट न्याय संहिता पळय खंयच मरे तुका एक प्रेसिडेंटूय मेळचो ना आनी खंय कायदो बरयल्लोय मेळचो ना की इन एक्सिडेंट केस देर कॅन बी 120B दॅट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी टू कमीट अ क्रायम सो दॅट मिन्स हांवें कोणाक तरी पिवपाक घालपाक जाय ताणें गाडयेन बसपाक जाय आनी ताका सांगता ताणें मार म्हणून दीस इज वॉट इज हॅपन इन माय पर्सनल केस वॉट मोर एक्झाम्पल डू यू नीड दॅट लॉ इज नॉट मिसयूज दाखोवचें न्ही कायदो श्रेष्ठ जर म्हणटा अँड देन देर इज नो म्हणटा तू एमर्जन्सी ऑपोजिशन म्हणून तू ऑपोजिशन ऑपोजिशन तुझे सरकारान घाले, 100% तुका त्रासान ना कारण करता, मायकल लोबो जेन्ना निवडून आयिल्लो 6 महिने रडयलो बाबड्या 6 महिने काय 3 महिने खबर ना तीन की cross ताजेर केला. आपूण हे केसी घातले तांचेर हे केसी घातल्यो ह्यो करप्शन केसी घातल्यो आतां घाला मरे नाही, पण हांव तुका नाही, म्हणटा- कित्याक नाही, घालना? पण That means राजकीय- it becomes राजकीय cleaner. फुड- आनीक एक दुसरी गजाल हातून आसा ऑपोजिशन जे पळय लिडर आसात किंवा कार्यकर्ते आसात तांणी शुद्ध आसपाक जाय हो एक बेजीक नेम हो आसपाकूच जाय ऑपोजिशन पळय जेन्ना खंयचे तरी भानगडींनी सामील आसतात तेन्ना सत्ताधारी पक्षाक एक कित तरी तांकां एक पावर मेळटा तांकां हॅरेस करपाक तांचो आवाज बंद करपाक काय मेळना जाल्यार मागीर कॉन्स्पिरसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी No. क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी टू होल्ड अ डिबेट विथ यू Let us- यू कॅन नेवर नो Let us enlarge a little bit with your permission. Okay. There are two pressing matters before the country and before the state as of today. ओके NTA, Yeah. which is an autonomous organization of the Ministry of Education, is seized with the conduct of one examination all over the country. 24 lakh families' future is at stake. They are traumatized today because that exam is probably going to be held, cancelled, reheld. They don't know the future. If the government of the day cannot
run one simple examination for its children, for its students in a proper conduct and a manner, what use is this government? उलो हाजेर. And second, ह्या and second, subjectaचेर no, I will complete. He's gone beyond your leave also. our topic, yes. It is Anyway. undeclared emergency, कितें not to उलयलें आनी prosecute. मागीर undeclared Not- emergency not लायली to म्हणून prosecute. जायना. ओके Not a तो ह्या तो subjectaचेर- सिस्टमाचेर ह्या- बोट ह्या दाखयता subject- गव्हर्मेंटान पळय कितें पळय, एक जेन्ना- प्रशासन म्हणून चलपा जाय ते चला. लक्षात घ्या ह्या सब्जेक्टाचेर एग्जामिनेशनाच्या सब्जेक्टाचेर आमचो युनियन HRD मिनिस्टर हाजेर उलयला. ताणी आयकलां कारवाई जाय आमकां उलयल्यार कांयच जायना आतां उलोवन केन्ना काबार जाले answer? सगळे केन्ना आन्सर जेन्ना UPAचो कार्यकाळ आशिल्लो पळय तेन्ना कितल्यो एग्जामीचे पेपर फुटले ते दाखोवं लिस्ट. बट तेन्ना Now, फुट्टाले now, म्हणे now. तुम्ही you are Can I trying to answer? better that Can I- record? can I Is answer? that the prashasan Can I- that people can are I- asking can I answer? that you Yes. moment you have some corruption Can I they say answer? you had done. Can I If you answer? have done Can some I robbery answer? can Can I you- answer? Can I answer? I think this Can is I not answer? this is Can not I answer? elevating the level of the debate. This is bringing it down. What is not elevating the level of the debate is Yes. when there are interjections from other panelists Okay. into answers of others. That lowers the debate. Okay. Now, therefore, what is important is this. ताजेर युनियन HRD मिनिस्टर उलयला. ताजेर ताणें सांगलां CBI आतां इन्व्हेस्टिगेट करता. सारकें? Okay. ताजेर आतां सब्जेक्ट वायज ते कशें ते करप, सुटावे करप, ताजेर ऑलरेडी पब्लीक डोमेनानूय आसा. Okay. CBI इज इन्व्हेस्टिगेटिंग इनटू इट. कितल्या लोकांक अरेस्ट केल्या. येस अंडरस्टँड इट. Yes. ह्यो गोष्टी जावंक जायना हाजेर केंद्रातले मंत्री सुद्दां आमचे उलयल्या. Yes. सारकें? सो दॅट इज नॉट द केस. युअर रिकॉर्ड नोबडी कॅन टेक अवे Yes. बिकॉज युअर रिकॉर्ड इज व्हेरी डिस्टिंक्टीव. कितें केलां पळय काँग्रेसीन त्या खातीर दे आर सेलिब्रेटींग 99 अजून 100 जावनात 3 डिजीट आनी दे आर सेलिब्रेटींग. येस कळ्ळें न्ही. सो दॅट इट सेल्फ सेज की दे हॅव लिमिटेड देअर विजन की हाज्या आनी पलीकडे वचपाक शकना आमी हातूनच सेलिब्रेट करपाचें म्हणून. Yes. सो आय डोंट वॉन्ट टू गो ऑन दॅट बट वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल ताणें ते एग्जाम उलयलो म्हणून सांगता. हय एग्जामीच्या संदर्भात असल्यो गोष्टी जावंक जायना. येस हाजेर आमचे केंद्रातलो HRD मंत्री उलयला. कारवाय ऑलरेडी केल्या, अरेस्ट केल्या. आज जर तुका खबर आसा जाल्यार खबर ना. वी शुड नॉट अधिकारांचे केंद्रीकरण पळय लक्षात घे. एक गजाल ऑपोजिशन ऑपोजिशनान अधिकारांचे ओपोज करप केंद्रीकरण. पळय ऑपोजिशनान आसतना ओपोज करप हे खूब सोंपें आसता. येस करेक्ट न्ही. पूण ऑपोजिशन करचें क्रिटिकल आसचें ऑपोजिशन पार्टीन पूण तें मातशें खंय तरी मेरिट्सांचेर अवलंबून बरोबर आसचें. आहे यतीश बाबू हे आरोप कित्याक जातात अधिकारांचे केंद्रीकरण जाता आनी फक्त केंद्रान भितर मंत्रिमंडळ जरी व्हडलें असलें 1-2 लोकांच्या हातांत सगळे अधिकार येतात. ताका लागून जाता कितें की सकयले लेवल मेरेन जे पळय कितें वेवस्थापन प्रशासन चलपाक जाय सारकें चलना. But that's not आरोप right. जातात, Ours is a खूब कडेन federal घाण polity. लावतात. Ours is a federal polity. State and center has got defined roles. Okay. Institutions have got defined roles, and they function as per the law. There is ओके no doubt आतां about it. अमित बाब म्हाका तुजे कडल्यान एक जाय तें आमी कार्यावळीचे जवळ जवळ निमाणे कडेन आयिल्ले आसात. म्हाका तुजे कडल्यान जाय तेशें की लोकशाही इमर्जन्सी हे विशया वयल्यान आमी सुरू केलें आनी तुमी सगळ्यांनी म्हणलें की आज अघोशीत अशी इमर्जन्सी आसा. ही अघोशीत इमर्जन्सी उरची न्हय देशांत. हाजे खातीर विरोधी पक्षांक इतलो पावर ह्या वेळा ह्या इलेक्शनान दिल्लो आसा. तुमी एकट्या रावन सरकाराक पेचान हाडटले, सरकाराचेर नियंत्रण दवरतले आनी अघोशीत लोकशाही उरची ना देशान हाजे खातीर प्रयत्न कितें करतले? 100% म्हाका दिसता आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना मणिपुराक वचना तेन्नाच तुका कळपाक जाय की इट इज अघोशीत एमर्जन्सी म्हणून. आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना आमच्या सिटिजन्सां मदीं हिंदू मुस्लिमां मदीं जेन्ना दुखळी माजयता पॉलिटिकल स्पिचीस दिवन दॅट टायम ओनली यू शूड अंडरस्टँड इट इज एमर्जन्सी. सो जी ही म्हणजे अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी आशिल्ली ती जर 400 जर तांकां मेळिल्ले आज ते कितेंय टिका करूं ओपोजिशनाक इतले मताधिक्य मेळूना पूण कॉन्फिडंटली छाती ठोकून जे 400 म्हणटाले जे आवय बापूय लोकांचे वयर काडले प्रायम मिनिस्टरान त्या प्रायम मिनिस्टराक लोकांनी बुद्ध शिकोवन दिली. आनी म्हाका दिसता खंय तरी UPनी जर 17-18 सिटां जी तांची वाचल्या ती 17-18 सिटां मायावतीक लागून वाचली. अशे एलायन्स तांणी बरोबर घेतले जांचेर क्रिमिनल केसीस आशिल्ल्यो. इट इज ऑल्सो अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. सो आतां एज ऑपोजिशन आज लोकांनी कदाचित सरकार घडोवपाक आज अलायन्साक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवना अँड प्रॉबब्ली इट मायट बी गुड फॉर अलायन्स टू दॅट दे हॅव नॉट गॉट एट ऑपॉर्च्युनिटी टू रूल बिकॉज दॅट कुड हॅव बीन अ मॅस प्रॉब्ली बिकॉज देन ऑल्सो एरोगन्स कुड हॅव कम. आज एज ऑपोजिशन इट इज दॅर ड्युटी आमची प्रत्येकाची आज ड्युटी आसा की सरकाराची जी पाखां लोकांनी छाटल्या
ती तशीच दवरपाक जाय, कारण फक्त प्रोग्रेसीव गव्हर्नन्स कशें जातलें, डिविजीव पॉलिटिक्स कशी ना जावची हाचेर जो विचारमंथन जे पयलीं जायनाशिल्लें तें आतां जावपाक लागतलें आनी तें आतां दिसूनय आयलें. आयज पयलें जेन्ना फर्स्ट सेशन जेन्ना जालें, जेन्ना ओन्ली स्वेरींग इन आशिल्ली, त्या वेळारूय कांय ऑपोजिशन युनिटी दिसून आयली. आनी आय थिंक इट इज गूड फॉर द कंट्री दॅट सच ऑपोजिशन युनिटी इज सीन अक्रॉस पार्टी लायन्स. आनी आमी गोंयांनीय तें पळयलें. पूण जेन्ना आमी म्हणटा कायदा सुवेवस्था हे ते सगळे यतीश बाब म्हणटा आसपाक जाय, आमी मानताय म्हणून, पूण करता काय म्हणून. जेन्ना गोंया सारक्या शांत प्रदेशान एक घर मोडलें वता एका लोकल मनशाचें, तेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर थंय फुलां दिता दिल्ली कोणाक तरी मित्र. हांगा ताणें आदेश दिवपाक जाय होम मिनिस्टर, अरेस्ट द पर्सन हू हॅज डन इट म्हणून. आनी हूम डू दे अरेस्ट? येस दे डू. ते म्हणटा क्रायम रजिस्टर केला, अरेस्ट कोणाक करता? ब्रोकराक, नॉट दी पर्सन हू हॅज बॉट द प्रॉपर्टी. सो दीस इज नॉट एक्चुअली कायदा आनी सुवेवस्था, दीस इज अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. हाजेर ऑपोजिशनान जो आवाज आज काढला एकत्रित, लास्ट स्टेटमेंट. लोकशाय, आणीबाणी, एकाधिकारशाय, देशाच्या ऑपोजिशनाक भितर उडोवप, हे सगळे एका अर्दान चालू आसून दुसऱ्या अर्दान प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी म्हणून तुमचेर कांय जबाबदारी येतात आनी लोक तुमचे कडेन आशेन पळयतात. जेन्ना काँग्रेस पक्षाक 52 सीट्साचेर आतां हे फावटी ऑलमोस्ट 100 सीट्स, 99 सीट्स वी गॉट. आय थिंक लोकांनी आमचेर एक विश्वास दवरला की वी वील डिस्चार्ज द रोल ऑफ ए गूड अँड रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन टू द बेस्ट ऑफ द नेशन्स एक्सपेक्टेशन. दुसरी गजाल, लेट द रुलिंग पार्टी अँड द गव्हर्मेंट, आय थिंक नाव इट इज नॉट मोदी सरकार और बीजेपी मोदी का परिवार ते काडले, मोदी सरकार गेलो, आता एनडीए सरकार, म्हणजे ते एनडीएक ते पयले 2014 आनी 19 भायर उडयल्ले तांकां सगळ्यांक नो डावट ते पळय तेंचे परिवाराचे पार्टनर आसले, ते अकाली दल आनी शिवसेना आनी कोण कोण आशिल्ले तांकां सगळ्यांक फोडून काबार करून तो. बट द मिसयूज, गैरवापर जो चलता ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल एजन्सीज टू बिलिटल द कंट्री अँड द ऑपोजिशन, दॅट शुड स्टॉप. आता तुम्ही तुमच्या मुखार काँग्रेस पार्टी एक प्रिन्सिपल ऑपोजिशन म्हणून कितें करता? तुमकां रस्त्यार काम करचें पडटलें, तुमकां असेंब्लीन काम करचें पडटलें, तुमकां पार्लमेंटान काम करचें पडटलें, तुमकां स्टडी करची पडटली, तुमकां पब्लीक मुवमेंट तयार करचें पडटलें. रस्त्यार राहुल गांधी बाबान जो भारत जोडो यात्रा केलो तितून म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक घुमून आयले ह्या सरकाराची निती कितें आसा पळय ती. आनी हे निती वयर हे पळय लोकांनी मत दिलां आनी 400 पार आहले ते 200 पार जावपाक कठिनायेन फुडें सरले, लोकांची मतां थोडी फुटली. पण जे इलेक्शन कमिशनाचो गैरवापर करप, रियल NCP कोणे घडल्या? शरद पवार. ती नकली NCP करप आनी एक NCP तयार करप, हे काम कोणाचें? रियल शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेची फोडप आनी एक शिवसेना तयार करप आनी सिंबल तांकां नकली म्हणप, ओरिजिनल आशिल्ले ते. आनी इलेक्शन कमिशन being a silent spectator or player in this, it is the sad part of the undeclared emergency that is there. सूर्यभाव हे सगळे तुम्ही इलेक्शनान मुद्दे केल्ले, हे सगळे इलेक्शनान पयर जाल्ले लोकसभा इलेक्शनान तुम्ही हे सगळे मुद्दे केल्ले. शिंदेक जाय तितली ताजी मतं मेळ्ळी ना, कांयच मेळूं ना. टुडे 48 पैकी MBA has got 30 seats. ओके यतीश बाब, म्हाका तुजे कडेन एक फायनल स्टेटमेंट जाय. तुवें इतलें सगळें आयकलें. आय विल टेल यू. येस. स्प्लिटींग ब्रेकिंग पार्टीज आसा पळय, म्हाका आश्चर्य दिसता काँग्रेसीचें. 1990s वचांनी हिस्ट्री काड, तुमकां कळटलें काँग्रेसीन कश्यो MG पार्टी फोडली आनी बाकीच्यो पार्टी फोडल्यो. सदांच काँग्रेस जिते रावताली सोडून MG पार्टीचे आमदार गिळटाली काँग्रेस. ही गोष्ट ब्रेकिंग स्प्लिटिंग दिस इज व्हॉट आय वाज सेइंग. आय हॅव नॉट इंटरव्हीन्ड. हांवें इंटरव्हीन करता आनी 2 मिनटां काडली उलय. आतां म्हाकाय उलोवंक उलय, आयक, कॅपॅसिटी दवर आयकुपाची तरी. आतां दुसरी गोष्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट, एक गोष्ट एक्सेप्ट करपाक जाय ऑपोजिशन, की हे सगळे मुद्दे घेवन ते लोकां कडेन गेल्ले आनी लोकांनी थर्ड टायम काँग्रेसीक 3 डिजीट दिल्ले ना. थर्ड टायम 14 42 आयले काय 44.
19 52 आयले काय 54 आनी आतां 99. थर्ड टायम, वॉट इज इम्पॉर्टंट इज थर्ड टायम काँग्रेस कुड नॉट गो इन 3 digits. येस. Now, number 3, therefore, accept that Prime Minister Modi ji has led BJP campaign, has led NDA, and people have voted NDA to power. And Yes. understand it. The magic figure is 273. येस. BJP on its own is 240 in a third term. And who Yes. is criticizing is a party which, for the third consecutive time, has not gone in 3 digits. बरोबर. आणि दे आर सेलिब्रेटिंग दॅट दे हॅव कम 99. तातून तुका कळटा. आता दुसरी गोष्ट आनी मोदी असं काम हें कितें म्हणून तुका सांगता की आज सकाळी सीएमान हाजेर स्टेटमेंट केला, नो पर्सन वील बी स्पेर्ड म्हणून. Yes. तातूंत थोडे अरेस्ट जाल्या आनी जी कितें कायदेशीर कारवाई आसा ती जातली. हय. आतां म्हणून हांव म्हणटा NDA सरकार 14 आशिल्लो, 19 आशिल्लो आनी आतां 24 आसा. तो सबका साथ सबका विश्वास. ओके. हो NDA सरकार बरें काम करतलो, केलां तशें, आनी लोक परते फुडल्या फाटी 29 परते NDA. थँक्यू. तुम्ही तिघी मानेस्त आमच्या ह्या चर्चेन वांटेकार जाले, तुमकां हांव धन्यवाद दिता. एक म्हत्वाची गजाल लक्षात धरात, आणीबाणीचेर आमी उलयतात आनी आणीबाणी ज्या पद्दतीन लागली ताजेर भाजप देशभर काळो दीस पाळटा हें आमी पळयतात. पूण जेन्ना आणीबाणीचेर उलयता आसतना परत एकाधिकारशाही हो जेन्ना मुद्दो येता तेन्ना परत आणीबाणीची आमकां याद जाता. आनी आणीबाणीन जें जें घडिल्लें, व्यक्ती स्वातंत्र्याचेर हावळ येयल्ली, वर्तमानपत्रां ना जाल्लीं, वेगवेगळे तरेचे कायदे वाकयल्ले आनी लोकांक, विरोधी पक्षांक, पत्रकारांक, प्रसार माध्यमां आनी एकूण उच्चार स्वातंत्र्य हाजेर हावळ येयल्ली. ही हावळ ना जातली जाल्यार राजकीय पक्ष, सगळ्याच राजकीय पक्षांक एक एक भितरल्यान बुनयादी तेंको लोकांची मेळपाची गरज आसता. जशें सत्ताधारी पक्षाक उपाट भोवमत मेळटा त्याच पद्दतीन तें बॅलन्स जावपाक विरोधी पक्ष तितलेच सक्षम, तितलेच घटमूट आसचे पडटले. आनी तो आवाज पार्लमेंट आनी विधानसभेक थंय गाजचो पडटलो. आनी फक्त हांवें तुलयो बाबाक म्हणलें तशें फकत पार्लमेंटान तुमचे 100 लोक आयले म्हूण जायना, भायरय तुमचें काम दिसचें पडटलें. भायरय विरोधी पक्ष तुमचे कमी जरी असले तरी एकठांय येवन आवाज उठोवचो पडटलो. कारण निमाणें फक्त पार्लमेंट चलता किंवा विधानसभान चल्ल्यो आवाज उठयलो म्हूण जायना. सरकाराचे भितर धाक निर्माण करप, सरकाराक एक भिरांत निर्माण करपा खातीर एक शक्ती तुमची लोकां मदीं येवन लोकांक घटमूट, म्हणजे लोकांक फाल्यां भीड मुरवत दवरनासतना भायर सरून मतदान करपाक मेळचें पडटलें. पत्रकारांक तुमची शक्ती उबी करची पडटली. पत्रकारांच्या फाटल्यान उबी रावतले. आज पत्रकारांचेर जर हल्लो जातलो, कोण ऑपोजिशन येतले, विरोधी पक्ष भायर सरतले काय कितें, पत्रकारांक भिरांत दिसतली. आनी तुमीच बोवाळ मारतात पत्रकार सारकें काम करनात. सो ही शक्ती पत्रकारांची वाडोवप, प्रसार माध्यमांची शक्ती वाडोवप, विरोधी पक्षाक बळ दिवप, हें सगळें काम तुमकांच तयार करचें पडटलें. आनी लोकांक घटमूट करप, लोकशायेन हें सगळें म्हत्वाचें. म्हाका दिसता हे सगळे मुद्दे आयचे आमी चर्चेन घेतले. यतीश बाब, तूं, तुलयो बाब आनी अमित बाब, तुमी तिगूय जाण आयले आनी बरी साधक बाधक चर्चा आनी आणीबाणीचेर केल्ली आसा. एक देख म्हणून लोक आमच्या ह्या चर्चे कडेन पळयतले अशें आमी आस्त बाळगितात. हांव तुमचो परत एकदां गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.